रस्तो, उदक आणि विजेच्या प्रस्नाक लागून तुयन सरपंचाच्या मागणेवेल्यान थळावो आमदार जीत आरोलकर हांणी संयुक्त पळोवणी केली। अंडरग्राउंड केबलिंग चलतना कितें मुद्दे आसा ह्या विशीं ह्या पळोवणेन उलोवप जालें। लोकांक जावपी त्रासाबद्दल खबरदारी घेवपाची सुचोवणी आमदारान संबंधित खात्यांक दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयची विजीट हांगा जो इश्यू आहा रस्त्याचो आहलो, उदकाचो आहलो आनी इलेक्ट्रिसिटीची, सो ताका लागून जॉयंट इन्स्पेक्शन सगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा आमचे सरपंच आहा, सरपंचाक घेवन हांगासर तेणी रिक्वेस्ट केल्ली की हांगा सायड इन्स्पेक्शन जावचें सगळ्या डिपार्टमेंटाचे। सो सरपंचाच्या रिक्वेस्टाचेर हांगासर आमी आयज इन्स्पेक्शन केलां। मेजर इश्यूज ड्रेन्स आहात, परत ते क्रॉस ड्रेन्स आहात आनी इलेक्ट्रिसिटी अंडर केबलिंग चल्लां आनी ते अंडर केबलिंग चलता आसतना कितें कितें इश्यूज जाल्ले, ग्रिवियन्सीस कितें आहा ते ऑन द स्पॉट ते सांगूंक सोदताले। त्या प्रमाणे आमी तिनूय डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी सांगलां की जे डिमांड्स आहात सरपंचाचे हांगासर ह्या वॉर्डाचेर जे लोकांक डिफिकल्टीज फेस करचे पडटले इन फ्युचर, ते खंय तरी एवॉयड जावचे खातीर तांकां प्रिकॉशन घेवपाक लायला आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ऑलरेडी ओके म्हटलां। म्हणजे नेक्स्ट 8-10 दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपलें काम करतले, मागीर उरलेले आमचे रोड वायंडींग हॉट मिक्सिंग बाय मार्च एंड मेरेन ते कंप्लीट जातले। सो आमी पळयतात की हो मेन रोड जाल्लो आहा, म्हणजे हॉस्पिटल हांगासर आसा, तशेंच इलेक्ट्रॉनीक सिटी लागीं IDC आहा आनी तो पेडण्या जो मेन ऑफिसीस सगळ्या मामलेदार डेप्युटी कलेक्टराचे ते कनेक्ट जाता आनी हो मेजर रोड आहा। सो ह्यो रोड इम्पॉर्टंट आहा आमच्या स्थानिकांक, तशेंच भायले कोण येतात ते आनी पर्यटकांकूय, कित्याक मोपा एअरपोर्ट जाल्ल्याक ह्यो रोड व्हेरी नेसेसिटी आनी सगळे फॅसिलिटीज आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जावं, वॉटर सप्लाय जावं किंवा PWD रोड जावं। सो त्या प्रमाणे सगळे डिपार्टमेंट्स हांगा येयलेले आनी तांकां ऑलरेडी कितें करपाचें तें सांगलां आनी तेंच्यांनी विदीन नो टायम ते कंप्लीट करता। म्हणजे ह्यो जो रस्तो आतांच केला आनी तो खणानय घालप चालू आसा, हे सायडीन एकाद्री हांगासलो जो एक्सटेन्शनय करपाचें काम आसा ते केन्ना पर्यंत आनी कशा पद्दतीन? मेन म्हटल्यार ह्यो रोड आमकां 30 MLD प्लांट केला उदकाचो। 30 MLD प्लांट आमी आमच्या मतदारसंघा खातीर हाडला। जे तुमी आयकता आसले की 2 वर्सां पयलीं कशें कितलींशींच वर्सां लोकांक त्रास जातालो आमच्या मांद्रे मतदारसंघात, स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणजे टुरिस्टीक एरिया ती आनी उदीक नेसेसिटी आनी उदकाचो 8-8 दीस म्हणजे 8-8 दीस सुद्दां उदीक मेळनासलें आनी व्हडलो इश्यू जातालो। आमदार जाल्या पासून हांवें फॉलोअप करून जितलें काम करपाचें तें केलें आनी तो 30 MLD प्लांट आयज हांगासर ऑलमोस्ट कंप्लिशना म्हळ्यार 90% कंप्लीट जाल्लो आहा। ह्यो 30 MLD प्लांट कित्याक लागून आमची एंटायर पेडणे तालुका 15 MLDचेर चलतालो खंय चांदेला आनी मागीर 15 MLD सुरवात केलो आनी तोय आतां कमेन्स केला म्हणजे 30 MLD आनी 30 MLDचेर आख्खे पेडणे तालुका चलता। आमची मांद्रे मतदारसंघाची रिक्वायरमेंट आहा 14.5 MLD। सो आमकां जर 50% जर जाय जाल्यार थंयच्यान चांदेलच्यान येता म्हणसर आमकां लोकांक सफर जावचें पडटलें। ताका लागून आयज आमी 30 MLD म्हणजे डबल जितके रिक्वायरमेंट तेचे डबल हाडला। उदकाचो इश्यू जो आहा जो मेजर प्रमाणे सॉल्व जातलो, कित्याक आमची रिक्वायरमेंट सांगल्या प्रमाणे 14.5 MLD आहा, आमी 30 MLD प्लांट घातला। तुम्ही सजमो शकतात उदकाचो हेच्या फुडें मांद्रे मतदारसंघात प्रॉब्लेम जावना, इन्क्लुडींग कोरगांव गांव पेडणे मतदारसंघाचो विलेज। सो हे बेनिफीट आनी आमच्या स्थानिकांक कोस्टल बेल्टीक स्पेशली रिलीफ मेळ्ळो आहा आनी ताका लागून हे रस्ते इतलो ते लोकांनी त्रास केला, ताका लागून धन्यवाद म्हणटा आमच्या सगळ्या स्थानिकांक की तेंच्यांनी थोडो टायम त्रास काडलो, स्पेशली पार्शाच्या गांवांतल्यान, कित्याक जो पर्यंत हे आमी फॅसिलिटीज लॉंग लास्टींग म्हणजे फुडले पिढये ये मेरेन हे फॅसिलिटीज आमकां बेनिफीट जातले। ताका लागून आमच्या स्थानिकांक खूब सपोर्ट केला आनी खूब सफरूय केला, जे उदकाची पायपलायन घालपाकूय आनी अंडर केबलिंग आमी केबलिंग केला तेकाय लागून। सो हे आमी कित्याक केला, बरे फॅसिलिटीज मेळपाक। हे अंडर केबलिंग केला कारण तुमी पळयतात पावसान सतत कितें ना कितें पडटा, लायट वयता, वायरी तुटता, हेका लागून अंडर केबलिंग केला आनी उदकाची पायपलायन मेजर आसली ताका लागून ह्यो रस्ते खणाप जाले आनी ते पायपलायन घालप जाल्यार डेफिनेटली तेचे रस्त्याचे टेंडर सगळे जाल्यार वर्क ऑर्डर जाला। आमी फक्त पायपलायन आनी अंडर केबलिंग घालपाक रावल्यात। इमिजिएटली जॉयंट सॅटिस्फॅक्शन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, वॉटर डिपार्टमेंट आनी रोड्साचे तांकांय थँक्यू म्हणटा। ते येवन आमचे खंय तरी भाईन सांगल्या प्रमाणे प्रॉब्लम, कारण हे तुये मुर्मुसे हॉस्पिटल जंक्शन हे आहा, आयज नवीन हॉस्पिटल जाला, खंय तरी फाल्यां ब्लॉकेज जावंक काडना, खंय तरी काय प्रॉब्लम जावंक काडना रोडाचो किंवा पाणयाचो किंवा केबलाचो, हेचे खातीर आयज जॉयंट सॅटिस्फॅक्शन लायलेलें।
आयज भाईन तांकांय खंय तरी गायडलायन करून सांगला की बेगीतल्या बेगीन खंय तरी गटराचे म्हणा नाका किंवा केबल हे बेगीन तुमी हें करून दिया म्हणून सांगलें. तूं सॅटिस्फाय आसा? ना त्या भशेन जर भाईन सांगल्या प्रमाणे जर तसं आसा न्हू जाल्यार आमी खरेंच आसा सॅटिस्फाय. ओके, सरपंच सांग कितें म्हणपाक सोदता? सगळ्यात पयलीं म्हणजे भाईक थँक्यू म्हणटा की एके रिक्वेस्टेर भाई येवन हांगा सायड इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळें क्लियर करून सांगलें. भाईक परत एकदा थँक्यू.